अग्निपथ येवजण येवचे आदी ज्या उमेदवारांनी लष्कर भरती खातीर मुलाखती दिल्यात तांकां फक्त 4च वर्सां लष्करात दवरतले असो तांचो मदीं गैरसमज पातळ्ळा। हो गैरसमज पयस करपाक सरकार सक्षम आसा। अग्निपथ येवजणेचेर सरकाराची भूमिका स्पष्ट आसा, केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायकान सांगले। संरक्षण मंत्रालयाच्या अग्निपथ येवजणेंतल्यान पुराय उत्तर भारत पेटला। हे येवजणे विरोधात तरणाटे रस्त्यार देवल्यात। लष्करात वांटेकार जावपी तरणाट्यांचेर ही येवजण अन्याय करतली असे आरोप जावंक लागल्यात। हे आंदोलन कित्याक जाता ते आदलो राज्य संरक्षण मंत्री श्रीपाद नायकान समजावून सांगले। काही गैरसमज आहेत, पीएम ऑफिस पीएम त्याच्यात काही गैरसमज आहेत आणि काही गोष्टी असेल तर सरकार ओपन आहे। काही तुम्ही जर पकडून दिलं ही गोष्ट चुकीची आहे, सरकार ते मानते आहे। डिसिजन हे सरकाराचे आसा, कशा पद्दतीन सरकाराक फायदो जातलो, कशा पद्दतीन हे जावंक जायो। कदाचित तातूंत समजुपाक ते म्हणला की समजुपाक हे जाला, काही गैरसमज जाला हे डिफेन्सा तुमच्या संपूर्ण डिफेन्साचे जे काही हें आसा मातसो विशय इतको जाल्लो आसा की काही हाज्या पयलीं काही इंटरव्यू जाल्ले, काही हांकां तांचे सगळे टोटल हे जावन फक्त तांकां ऑर्डर दिवपाच्यो आशिल्ल्यो आनी ते आसतना आमकां 4 वर्सांनी हें करता आसतना ते गैरसमज जाल्लो आसा की सरकार ताचे त्या विशीं सॉर्ट आउट करता। गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार।